आज झेडपी चेअरमॅनाचे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा इलेक्शन असले आणि साऊथ गोवाचे जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना आमी एक इश्यू पळयलो तो तेजेर सगळे जाण उलयता सद्या सगळे जाण उलोवपाकूय लागल्या तो झेडपी क्रॉस वोटींग जे क्रॉस वोटींग जाला आज कित्याक BJPचे असले 15 काँग्रेसी कडेन असले 8 आमचे कडेन असलो 1 गोवा फॉरवर्डा कडेन असलो 1 आणि जेन्ना वोटींग जालें तेन्ना BJPक पडली 16. आता आमी खुबशे कडेन आयकले की कितें कितें वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया सगळ्यां कडसून आयकल्यो पण हांव एक सांगपाक सोदतां की आम आदमी पार्टी जेन्नाच्यान गोंयांत आसा तेन्ना एकूच अजेंडा घेवन आसा. आयज आमच्या MLA वेंझीन सुद्दां सांगलें आमचो एकूच अजेंडा आसा आनी तो क्लियर कट अजेंडा इज की अगेन्स्ट BJP. केन्नाच BJP खंय आसा पळय थंय आमी केन्नाच आसपाक शकना आनी तेंच्या सपोर्टान आमी केन्नाच नाय बी. हेज्या पयलींय ना आयजूय ना हेज्या मागीरूय केन्ना आसचें ना. हे आम आदमी पक्षाचो एक क्लियर कट अजेंडा. आतां जेन्ना आयज हे सगळे क्रॉस वोटींग जाल्या पळय तेन्ना आमी एक व्हिडिओ पळयलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काँग्रेसचो. ताणें अशें डायरेक्टली एलिगेशन घातलें की आपल्या तो कॅन्डिडेट्सांक घेवन रावला आनी तेणें डायरेक्ट एलिगेशन घातलें की आम आदमी पक्षान खंय BJPक वोट केलें. हेका कोणी सांगलें कित्याक जो ज्या कॅन्डिडेटांक घेवन आसलो पळय ते 7च कॅन्डिडेट आसले. हेजो 8वो कॅन्डिडेट खंय आसलो. आनी हेंच एक बेस्ट एग्जाम्पल कित्याक हांव सगळे गोंयकारांकूय सांगपाक सोदतां जेन्ना तुमी BJPंतल्यान उखलून हाडटा आनी तांकां कॅन्डिडेट म्हणून करतात आनी जिखोवन हाडटात पळय तेन्ना होच रिजल्ट तुमकां मेळटलो. कित्याक BJPनसून तुमी हाडलो तेका काँग्रेसचो गुर्दरीचो कॅन्डिडेट जो आसलो पळय तो BJP एक्स BJP पर्सन तेका तेंच्यांनी हाडलो. INCन तेका टिकेट दिली तेका निवडून हाडलो आनी आयज तो जेन्ना तो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसलो पळय तेंच्यांनी जो व्हिडिओ काडला पळय त्या व्हिडिओन 7 तेंचे आसले तो खंयच आमकां दिसूंक ना. हे जेन्ना दिसूं ना पळय तेन्ना क्लियर कट कळटा की बाबा 7वो जो वोट BJPक पडला पळय ते तुमच्याच भितुरले साऊथ गोवा तुमचेच जे निवडून येयला पळय 8 जाण भितुरलोच एक खंयचो तरी वोट. कित्याक आम आदमी पक्ष डायरेक्ट वी आर अगेन्स्ट BJP आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हे डिसायड केल्लें की वी वील वोट अगेन्स्ट BJP आनी आमच्या कॅन्डिडेटान आमच्या झेडपीन आयज BJPक अगेन्स्ट वोट केला. BJP खातीर वोट करपी जो कोण आसा पळय काँग्रेसचो तेंचो आयज थंय मिसींग आसलो. होय क्वेश्चन तुका हांव विचारता साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक काँग्रेसच्या हांव विचारता तुजो 8वो मनीस खंय आसलो. गुर्दोलेचो झेडपी खंय आसलो तुजो आयज. तुज्या बरोबर आयज तो कित्याक नासलो. तेणीच करूंक ना हे वोट BJPक हे तूं ऑन वॉट बेजीस सांगता आनी तूं जे डायरेक्ट एलिगेशन आमचेर घालता पळय तेच तुजेर हांव एलिगेशन घालता की तुमच्या INCच्याच गुर्दोलेच्या झेडपी कॅन्डिडेटान BJPक वोट केला. हे डायरेक्ट एलिगेशन आयज तो तुमच्या बरोबर थंय नासलो. आनी एक सांगपाक सोदता हांव तुका ही जी नाटकां तुमी चलयल्या पळय वोट क्रॉस वोटिंगाची नाटकां जी चलयल्या पळय तुमी हेजी सर्टिफिकेट तुवें दिवपाची आमकां गरज ना. साऊथ गोवा काँग्रेसचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान ही आमकां सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना की आमी कितले अगेन्स्ट BJP आसा आनी कितले कितें आसा ते. बिकॉज फाटले जेन्ना इलेक्शन जालें जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक तूंच आमी एक व्हिडिओ पळयलो त्या व्हिडिओन तूंच डिफेक्ट करपाक रेडी जाल्लो. तूच जो INCचो तेन्ना कॅन्डिडेट आसलो वेळीच्यान तो रेडी आसलो की आपूण निवडून येयलो जाल्यार BJPक डिफेक्ट जावपाक तुजो एक व्हिडिओ आवट जालो. सो तुजे कडल्यान तरी आमकां सर्टिफिकेटीची गरज ना आनी काँग्रेसी कडल्यानूय गरज ना. बिकॉज आमी तेंची हिस्ट्री पळयत जाल्यार प्रत्येक फावटी तेंचे निवडून हाडून काँग्रेसीन BJPक आपले MLAs दिल्ले आसा. सो तुमच्या दोगांय कडल्यान काँग्रेस आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट दोगांय कडल्यान आमकां ही सर्टिफिकेटीची गरज ना आनी वी आर कॉन्फिडंट. आमकां खबर आसा की आमच्या मनशान आमच्या झेडपीन BJPच्या अगेन्स्ट वोट केला. वी वोटेड अगेन्स्ट BJP फॉर दीस झेडपी चेअरमॅन पोझिशन इलेक्शन आनी जो वोट आमचे डायरेक्ट एलिगेशन नो वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट डायरेक्ट एलिगेशनूय आसा आनी व्हेरी कॉन्फिडंटूय आसा आमी की जो वोट BJPक एक्स्ट्रा पडला तो BJPक जो वोट पडला तो काँग्रेसचो गुर्दोलीचो कॅन्डिडेट जो आसा जो एक्स BJP पर्सन आसलो तेका हाडून तुमी निवडून हाडला तेणी मारला. देव बरें करूं.